प्रणाम तुमकां मोगाच्या वीक्षकांनो आणि परत एक फावटी स्वागत या कार्यक्रमाक. मोगाच्यानो, आमच्या समाजांत आमी एक दिश्ट लायल्यार दोन तरांचे व्यक्ती आमकां थंय दिसतात. एका कुशीन वय आमकां बदलावण जाय, आमकां नवे साव जाय म्हूण आशेवचें, आनी एका कुशीन ना आमकां आदलेंच जाय, आमकां थंयच बरें, नवे साव खंयचेंच गरज ना. पूण एक विशय, बदलावण नवे साव जिविताचे मुळावे नियम. खंयसर बदलावण ना थंयसर वाडावळ ना. बदलावण जावंक पुरो आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या संस्थे जिवितांत, त्या सामाजीक जिवितांत आमकां सुमेस्त अवश्य. पूण चरित्राची पानां आमी उस्तिताना एका कुशीन जायते महान व्यक्ती ह्या बदलावणे खातीर, नवे सावा खातीर झुजून आसतना आनी एका कुशीन आमकां बदलावण नाका, ह्या बदलावणे सोथ्या खातीर विरोधपण. पळय, हे दोन विशय आमकां दिसून येतात. कित्याक हे विरोधपण? जर तर बदलावण स्वाभाविक, हा विरोधपण कित्याक? ही बदलावण तर आमच्या जिवितांत आमी कशी हाडची, हाची कितली गरज आमकां, आनी बदलावण जाल्ल्यांत आमकां कितें मेळटा? वय तर करुया, विमर्श करुया. ताच्या पयलें देवाचें उतार आमी आयकुया. धर्मदुतांच्या कृत्यांतलें वसाप 11वो अध्याय वळ 1 थावन 18 म्हणसर. जुदेव न्हय आसल्ल्यांनी देवाचें उतार घेतलें म्हणली खबर धर्मदुतांक आनी जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनतगरांनी ताची टिका करून ताका सवाल केलें. सुनत जावंक नातल्या सांगाता तुवें कितें म्हूण भेट दिली, आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय? तो वळ पेद्रून घडयल्ल्या संगतीचो सुरू थावन अखेर पर्यंत विवर दिलो. हांव जप्पा शहरांत मागणें करनासतना ध्यान परवशांत पडोवन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक शिडकशी अंतराळा थावन 4 कोनशांनी उमकळून आसलेली कसली एक वस्त देंवन येताली ती हांवें देखली. ती शीद हांव आसले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखल्या वेळार तांतू मोनजाती, रांजवड मळगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसलीं. तवळ पेद्रू ऊठ, मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सोमिया नाका, अशुद्ध आनी भ्रश्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांवें आपडलें ना. पूण दुसरे फावटीन त्या सर्गावयल्या थाळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणूं नाका. अशें 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्तू आसा तशी अंतराळांत हांवन फाटीं ओडून व्हेली. देवाचें उतार हे. मोगाचेनो, बदलावणे विशयान आमी उलोवन आसा. बदलावण जिविताचे नियम जाल्यार त्या बदलावणेक इतलो विरोध कित्याक? बदलावणेक आमी कित्याक विरोध? थोडीं कारणां सोदून काडया. पयलें, आमचो मनशा मनोभाव. आमकां बदलावण नाका. चडावत एका जिविताच्या पावंड्यार आमी पावल्ल्या वेळार असलीं घडितां आमकां घडटात. उदाहरण दिवचें जाल्यार एक आंकवार स्त्री काजारी जिविताक भितर येता आसतना
तिका एक विशेष विशेष आकांत आनी त्या खातीर म्हाका काजरच नाका म्हणची जायत जाणा. काल म्हजेच दोडी म्हाका SMS करून सांगता, अंकल मुखलें जिवीत नियाळटा आसतना म्हाका भिरांत दिसता. वय येदोळ म्हणसर एक सुरंदी आसले, ताणें केल्लें ताणें दवरल्लें स्वातंत्र्य चिडून थंय वय पोरवां काजार जाता आसतना आनी मुखार ताचें जीवन ताचें करूंक जायना. न्हवऱ्या सांगा ताणें जियेसय, न्हवऱ्याच्या कुटुंबांत ताणें जियेसय, दुसरी परिस्थिती दुसरी संस्कृती जावंक पुरो, दुसऱ्यां जिवान आकांत. आनी आमी चिंतचें आमकां बदलूंक नाका आनी त्या खातीर आमचो मनोभाव आमकां बदलूंक नाका. जावंक पुरो बदलावन संवयेचे नियम बदलता. म्हाका अशें न्हू, जायते बोटीन जिवीत एक संवय आनी केदाळ जिवीत संवय जाता तेदाळ तुवें थड्ड चिंतिचें म्हणना, तुवें थड्ड तुजी तकली आठय जाय म्हणना, तें स्वाभावीक तरान मुखार येता. पूण केदाळा बदलावण येता, त्या दाळा परत हांवें चिंतीत जाय, परत हांवें दृढ रावूंक जाय, एकीनपणान पळय जाय. तें आमकां नाका. त्या खातीर बदलावण संवय मोडटा आनी केदाळ ती संवय मोडटा, आमकां ती संवय मोडूंक नाका. तुमच्याच जिवितांत एक धाकटो पळया, आमी सकाळीं उठले कुडले आमकां एक कापी पिवंक आसा या च्या पिवंक आसा. ती पियेना जाल्यार आज सकाळची च्या पिवं ना सायबा, कितें गी थोंड चाप्पे चाप्पे जाल्ले बरी जाता. कित्याक? संवय. जर तर आज तावरून च्या ना, भारी कश्ट, हरी एक दीस च्या पिवन आसली हांव आनी आज हांगा एका ह्या कोर्साक आयल्या, म्हाका पियनासतना रावंक जायना, भारी कश्ट जातात. कित्याक? वय बदलावून संवयेचे नियम सुखयता. तिसरें, बदलावून आमच्या जिवितांत फुडाराची भिरांत हाडटा. कितें जाता काय कोणना, कितें जायत कोणना. आतां हांव बरी आसा, घट्ट आसा, हांव जाना. An unknown God is worse than a known devil. म्हाका गोत्तो आसलो देंवसार देवाच्या की बरो खंय. कित्याक म्हळ्यार देंवसारा वट्टू हांव जियोवन येदोळू म्हाका संवय आसा, पूण गोत्तुनांतल्या देवा वट्टून जियोंक म्हाका गोत्तू ना. त्या खातीर तो देव जावंक पुरो, पूण म्हाका ताची वळख ना, त्या खातीर हांव देंवसारा वट्टून तूं जियेता. जायते फावटी आमचे नियम तशें. कित्याक? फुडाराची भिरांत, फुडार कितें जाता कोणना आनी कितें खंय घडटा कोणना. थोड्या वर्सां आदीं मुंबयांत धारावी स्लमांत म्युनिसिपालिटीची येवन ही घरां आमी पुरा मोडटा आनी तुमकां टॅरेसाची फ्लॅटां बांदून दिता म्हणून विचारल्या वेळार, सांगल्या वेळार जायत्या जायत्या दुबळ्या लोकांनी त्या स्लमांनी जियोच्या लोकांनी म्हणलें नाका 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 नाका, आमकां नाका, आमकां हांगाच बरें जाता, आमी हांगाच रावता. कित्याक? फुडाराची भिरांत. आज आमकां कशें जियोचें तें गोत्ता आसा, पूण फाल्यां त्या फ्लॅटांनी त्या बिल्डिंगांनी आमी रावल्यार कितें जाता आमकां गोत्तू ना. देखून आमकां बदलावण नाका. ह्या बदलावणेंत हांव सलवातांगय म्हणलें भिरांत. जायत्यांक कसलेंत बदलावण करूं नाका. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत हांव बदलावण हाडीन जाल्यार, खंय सलवून जाल्यार, खंय फेल जालो जाल्यार, कांय पांय सुका जाल्यार तें नाका बाबा, हांव हांगाच रावतां. वय पेज आनी नुस्तें जाल्यार येवड न्ही, पेज आनी लोणचें जाल्यार येवड न्ही, पूण ती म्हाका बिर्याणी नाका, ताच्या फाटल्यान असले कश्ट नाकाच. वय म्हाका बदलावण नाका. सोवे बदलावणेच्या सुरवेच्या दिसांनी ताचो फलितांश आमच्या परिश्रमाच्या की उणो जाता. म्हणजे एक बदलावण हाडी जाल्यार जायते परिश्रम आसा, जायती वावंट घेवंक आसा. पूण सुरवेल्ल्या दिसांनी
ह्या वांगटी तितलो आमकां फळ मेळना. जर तर तुवें 60% परिश्रम घालें जाल्यार तुका 10 या 20% भौशा तुका फळ मेळना. त्या खातीर आमकां कोणाकी जीवन बदलूंक नाका, आमकां कोणाकी आमची दिशा बदलूंक नाका. आनी एक विशय, लोकांक आसल्या जिवितांतच सुशेग लाभता. आज हांवें कशी म्हजी मॅटां काडची, खंय वचचें, कितें करचें आनी कालें करचें, म्हाका भारी खुशी, म्हाका कांय कश्ट ना. देखून म्हाका दुसरें नाका. पळया, एका कामागार जावं पुरो तो कुलीचें काम करता, ताका दिसाक एक 350 रुपया मेळटा. त्या 350 रुपयांत तें जीवन कशें काडयचें तो बरें शिकला. आनी त्या खातीर जावं पुरो 100 रुपया जेवणाक, जावं पुरो 100 रुपया घरा खालें भुरग्यांक खालें हाडूंक, जावं पुरो आनी एक 100 रुपया फुडाराक दवरूंक, आनी एक 50 रुपया सांजेर गाड्यांक घालूंक. ताका गोत्त आसा कशें जिवन काडयचें गी म्हणून. फाल्यां जर तर ताचें जिवन बदललें, 350 रुपयांनी म्हजें जिवन काडयेत गी, कश्ट जातीत गी, हांवें म्हज्या कुटुंबाक पोसचेत गी, भिरांत. आनी त्या खातीर वय म्हाका 350 रुपया पुरो, हेंस कोमट पुरो, हेंस घर पुरो, हिस परिस्थिती पुरो, म्हाका बदलावं नाका. आमच्या वांगड्यां चिंताप आनी एक मुख्य कारण कित्याक आमी बदलावून आशेना. खंय जाल्यार वांगड्या चिंताप आसा थंय बदलावण जायना. कित्याक खंय वांगड्या चिंताप आसा थंय आसा नास. आनी जायते फावटी कोणीय बरेपण वाडावळ असले चिन्ह उलयता आसतना आमी पण्ण घालचें, तें का आल्याक सायबा, तशें केल्यार कितें जाता सायबा, तें केल्ल्यान तुका आलें बरेपण आसा. नाका, आमकां कांय नाका. धाकटो विशय आदल्या हप्त्यान जाल्लो विशय. आमच्या सकोडयाळांत आमच्या नेत्रावतीचें उदक आनी खंय चिक्कबळ्ळापूर व्हरतात खंय एक खबर जाली, वय इनॉग्रेशनय जालें. तुमचेच मोदें न्हंयचें उदक चिक्कबळ्ळापुराक व्हरतात म्हणून समजून ताचे विशयान परिशीलन करून समाज समजून एक निश्चय घेतले कितें जालें. भौशा 1% या 2% उरल्यांनी संवसार उलयता, हांव उलयतां. हांव त्या कुशीकी ना, ह्या कुशीकी ना, त्या विशयांत हांव तयार करना. पूण म्हजें आनी एक सवाल, ह्या नेत्रावती न्हंयक बदलावण हाडूंक जाता गी. जुनाच्या 2ऱ्या हप्त्यांत हांव सप्टेंबरा म्हणसर इतलो पावस येता. इतलो पावस येता आसतना इतलें उदक त्या दर्याक वळटा. त्या उदकाची कितें म्हणे बंदोबस्त खंयच्याय आमच्या फुडाऱ्यांनी केला गी, आमच्या खोडयाळकारांनी केल्या गी. त्या विशयांत हें उदक पुंजावन दवरून आमच्याच दक्षिण गोंयच्या लोकांक फाल्यां बरेपण करचें कोणें चिंतलां गी. ताच्या बदलाक आनी कडेन उदक येता आसतना आमी वय आमचे प्रोटेस्ट आमचे आनी कितें. वय जर तर आमची न्हंय पाड जाता, जर तर आमचें उदक आमकां मेळना, वय ताका आमी विरोधपण दिजेस. पूण आमी कितल्या जाणांनी हाचे विशयांत विमर्शो केला, हाचे विशयांत एक आमी म्हणजे स्टडी केल्या, रिसर्च केला ना, आमी जायते करूं ना. कित्याक वय आमकां हांगास बरें दिसता वांगड्या चिंताप. आणखी मुखार या. बदलावण म्हळ्यार वैयक्तीक लुकसाण. केदला बदलावण आसा, वय म्हाका इल्लें टायट जाता, म्हाका इल्लें चिडक खाता, म्हाका इल्लें लुकसाण जाता. कित्याक म्हजें संपी जिवीत म्हजे मुखार आसना, त्या खातीर म्हाका बदलोवंक नाका. म्हाका जाणो बदलावण हाडी जाय जाल्यार सडीत जबाबदारी जाय. We require more commitment to bring a change, and I don't want to have that commitment given. कित्याक हांवें काल्याक म्हजी तकली धाडाय जाय, हांवें काल्याक म्हजो मांडो धाडाय जाय, हांवें जाल्याक आनीक परिश्रम करीत जाय. नाका, आसलें तासूं दी. आमी सगळे दादोशी भौशा आमच्या खोडयाळकारांचे हने बराब गी म्हणटाय. म्हाका जेन्ना अशीर मनोभाव आनी एक कारण कित्याक आमकां बदलावण नाका. अशीर मनाभाव आमी चिंतचेंत धाकटें,
आमी केदाळे म्हणचे चिकन माइंडेड पीपल. वी डोंट थिंक बिग, वी डोंट ड्रीम बिग, and as a result we don't attain big, we don't achieve big. बदलावण जाय जाल्यार व्हडल्यांची गरज, बदलावण जाय जाल्यार व्हडले स्वप्नांची गरज, व्हडली व्हडली स्वप्नांची गरज. अशीर मानव भावांत केदाळास बदलावण येवची ना. आनी अखेरीची आमचे संप्रदाय, आमचो दस्तुरो आमच्या बदलावणेक मस्त विरोध. आदल्याच हप्त्यांत म्हज्याच पुतण्याच्या व्हंकलेक गुरुवारी धाडले आमी. गुरुवारी धाडटा आसतना वय व्हंकले केल्या कुटुंबांतली, चेडवा केल्या कुटुंबांत सादारण 20 जाणां आयलीं. चेडवाची आवय येवना. हांवें विचारलें, व्हंकलेची मम्मी घेया. ना फादर, व्हंकलेची मम्मी येवंक जायना न्ही फादर. गुरुवारी धाडटना फुलां माळटना व्हंकलेची मम्मी येना न्ही फादर. कित्याक विचारलें. थंय आसल्या कोणाकच गोत्तू ना ती कित्याक येना हांगे म्हणून. कित्याक कोणाक गोत्तू ना. पूण आमची शास्तीर, आमचो संप्रदाय व्हंकलेच्या आवयन येवन वचो. तुमकां कोणाक गोत्ता हागी? पूण तुमी अलिंत कार्य करता आसतना ना ना तशें करूंक ना. कित्याक? ताचें मूळ कारण कितें? खंयच्या कारणा खातीर व्हंकलेची आवय त्या कार्याक येवंक नजो? पळय, हे आमचे संप्रदाय फादर, हे आमचे दस्तूर फादर. बरोबर बरें, हांव संप्रदायाक विरोध न्हय, दस्तुराक विरोध न्हय. पूण ताचें कारण तुमी जाणात, तुमी जाणात. तर कित्याक ती बदलावण येवं नजो? म्हाका जाणो असल्यो जायत्यो संगती बदलावणेक आड, बदलावणेक विरोध. आनी अशें आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत, आमच्या संस्थांनी बदलावण जायना. पूण केदाळ बदलावण जायना तें दोनशें बरेंपण येना. तर बदलावण हाडची कशी? बदलावण हाडूंक साद्या सागी कसले नियम आमी वापरची त्या विशयान थोडो नियाळ करुया. पयलें, बदलावण हाडटा आसतना ह्या बदलावणे फाटल्यान एकलो स्वप्नेली आसता. आनी ह्या स्वप्नेली जावन आसा फुडारी, मुखेली. त्या खातीर त्या मुखेलीक कोण पळय स्वप्न येता त्या मुखेलीक, त्या फुडाऱ्याक आपणाचेरच आनी बदलावणाचेर दृढपत्तेनी गरज, दृढपातयेनी गरज. केदाळा ताकाच पातयेनी ना, केदाळा म्हाकाच पातयेनी ना. हांव बदलावण केदाळाच हाडूंक शकना. देखून त्या कितें पळय बदलावण हाडी जाय, कितें पळय नवें साव करी जाय, ताचेर तुका पातयेनी आसा, दृढपातयेनी आसा. असली बदलावण जाल्यार म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समाजांत बरेंपण जातलें हाची दृढपातयेनी आसा. मुखार सर. दुसरें, ही बदलावण तो मुखेली कितें पातयेता तें आपणाच्या जिविता मुखांतच दाखोवन दिता. म्हाका आमी मस्त बोमारी येत, मस्त व्हडली व्हडली धोरणां सांगयेत. पूण जर तर म्हज्या जिवितांत तीं धोरणां दिसनात, हांव त्या धोरणांक, त्या बदलावणेक हांव जर तर म्हज्या लोकांक एक देख दिना, कांय बदलावण जावचें ना. आनी त्या खातीर आमी केदाळे मुखेलीक पळयता, आमी एका फुडारीक पळयता, फुडाऱ्याच्या जिवितांत ती बदलावण जाल्या गी म्हणून. देखून दुसरो नियम, जर तर ह्या बदलावणाचेर तुका खरी पातयेनी आसा, तुज्या जिवितांत पयलें ती वापर, पयलें दीस तुज्या जिवितांत असो उपयोग कर, प्रयोग कर. आनी तुज्या जिविता मुखांतर तुज्या कुटुंबाच्यांक, तुज्या सांबारांक वय ही बदलावण साध्य सामून दाखोवन दी. तिसरें, संस्थाची चरित्रां समजून घे. म्हाका न्हू बदलावण बेश्टे वाऱ्यार जायना. बदलावण एक कारणांतर जायना. हर एका बदलावणे फाटल्यान एक कारण आसा. आनी हे कारण आनी बदलावण एका चरित्रेंत मिसळून आसता. त्या खातीर त्या बदलावणे कितें हाडूंक तूं सोदताय पळय, त्या बदलावणे फाटली चरित्रां पळय न्ही, तुज्या संस्थेची चरित्रां पळय न्ही, तुज्या कुटुंबाची चरित्रां पळय न्ही, तुज्या कुटुंबाच्या चरित्रेक आनी ह्या बदलावणेच्या चरित्रेक ताळ पडटा गी पळय न्ही. जर तर ताळ पडटा, भोवशा ही बदलावण तुज्या संस्थांत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तुवें आटापोवंक साध्य आसा.
चवथे, बरे फुडारी बदलावण हाडच्या प्रभावित व्यक्तींचो पाठिंबो घेतात. हेरांक ही आयडिया दिवच्या पयले, हेरांक ह्या बदलावणेचे नवे चिंताप दिवच्या पयले एक फुडारी आपल्या सांगाता लागीं, आपल्या सांगाता कोण पळय एका मनाचे आहात तांचे सांगाता विमर्शो करतात आनी आपणाची आयडिया, आपणाचें धोरण, आपणाची नवी आलोचना तांचे मदें समयोग करणं, तांचे मदें सांगाता घालणं, संवाद करणं, वय तांकां कन्विन्स करूंक, तांकां ताचेर पातयेनी हाडोवंक एक फुडारी प्रयत्न करता. आनी त्या दाळा ह्या ताच्या झुजांत, ह्या ताच्या नव्या आलोचनांत आपणाचे सांगाती, लक्षिले सांगाती वय समजून घेतात, तांचो पाठिंबो तांकां मेळटा. त्या दाळा मात्र ही आयडिया, हे नवे आलोचना समाजा मुखार, ह्या व्हडल्या ग्रुपा मुखार ते घालतात आनी अशें नवे समाजचें नवे आलोचना, नवे मिसांव थंय सुरू जाता. आनी त्या खातीर मार्केटिंग इज द बेस्ट स्ट्रॅटजी फॉर चेंज. हाऊ मच डू यू मार्केट युअर कॉन्सेप्ट्स, युअर न्यू आयडियाज? म्हाका जाणो आज आमचो संवसार मार्केटिंग. हें सांगा म्हाका, खंयची टी व्ही बरी? ऑनिडा गी, BPL गी, सोनी गी, खंयची टी व्ही? वय पुरा टी व्ही करच्यो एकाच कंपनी जावंक पुरो, या 2-3 कंपनी जावंक पुरो, पूण ब्रँड नेम आनी ब्रँड नेम ती कितले एडवर्टायजमेंट केला पळय ताचेर होनो आसता. हें जर तर आमच्या वास्तवीक संवसारांत सरी जाल्यार वय तुज्या जिवितांत तूं बदलावण हाडटा आसतना, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या समाजांत तूं बदलावण हाडूंक प्रयत्न करता आसतना तुजी नवी आलोचना तूं कितली एडवर्टायज करताय, कितली तूं हेरांक सांगून दिताय, तुजी मार्केटिंग कॅपासिटी कितली? या 5वें, बदलावण तुवें चिंतल्ली हेरांक कसली तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक शकतली तेन्ना दाखोवन दी. आमी बरेपण वाडावळ म्हणून केवला मारल्यार कोणी आयकना. हर एकल्याक जाय कितें, म्हज्या जिवितांत हें बरेपण खंयच्या रितीन म्हणी आदार दिता गी, बरेपण हाडटा गी. जर तर हाडटा, कशें हाडटा, कितल्या मापान हाडटा, हें एक फुडारी आपल्या कुटुंबाच्यांक, आपल्या सांबाराक, आपल्या समाजेक दाखोवन दिता. आनी त्या खातीर अति मुख्य कितें म्हळ्यार ह्या बरेपणा, ह्या वाडावळी मुखले, ह्या बदलावणे फाटले बरेपण कितलें आसा तें सांगून दिवचें. आनी हाचेर एक मोगाच्यानो, हर एका बदलावणे फाटल्यान लोकांचो अधिकार आसा. त्या खातीर ही बदलावण तुजी कन्न दवर नाका, ही बदलावण लोकांक दी आनी लोकांक ही बदलावण हाडचो अधिकार दी. आनी त्या हो अधिकार तूं लोकांक दिताय, लोकूच सगळें बदलावण हाडटलो आनी थंयसर बदलावण जातली. पूण 2 संगती मोगाच्यानो अखेर करच्या पयले हर एक बदलावण वाडावळ न्ही, पूण बदलाव नासतना वाडावळ साध्य ना. हर एक बदलावण वाडावळ न्ही. हर एक कडेन खंय पळय बदलावण आसा, नवें साम आसा, थंयसर वाडावळ जायजय गरज ना. पूण खंयसरय तुका वाडावळ जायजय, थंयसर बदलावण नासतना साध्य ना. त्या खातीर आमच्या जिवितांत बरेपण जायजय, आमच्या जिविताचो उदारगती जायजय, आमच्या समाजाचें बरेपण जायजय जाल्यार बदलावण, नवें साम गरज. हे पयले नियम. दुसरे नियम, इट इज नेवर टू लेट टू चेंज. इट इज नेवर टू लेट टू चेंज. नवें साम हाडूंक, बदलावण हाडूंक काल आनीक मिरवंक ना. केदाळे बदलावण हाडयेत, आतां हाडयेत. तर म्हाका चलो एक सवाल अखेर करच्या पयले, एक घडी तूं हांगा ही म्हज्या मुखार तूं बसून आसतना, हे कार्यक्रम तूं पळोवन आसतना तुका सांग, म्हज्या जिवितांत कसलें म्हणी बरेपण जाता, जालां, जावंक साध्य आसा, कसलें तें, ह्या बरेपणांत हांव कितलें वत धाडटां,
कितले आशेतां कितले अपेक्षा म्हणजे तें आसा आनी हें बरेंपण आत्तां हांवें आयकल्ली हो विमारसो आयकोन कशें म्हज्या जिवितांत हांवें हें बरेंपण हाडयेत आनी अशें म्हज्या जिविताची वाडावळ नवें सांव करयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.